नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राष्ट्रीय खेळां पुरस्कारांची घोषणा जाल्या. 4 खेळगड्यांक हे पुरस्कार भेटयतले. भारतीय ग्रँडमास्टर डी गुकेश आनी पॅरीस ऑलिंपिक पदक विजेते मनू भाकर हांकां खेळां रत्न पुरस्कार भेटयतले. तशेंच भारतीय दादले हॉकी पंगडाचे कॅप्टन हरमनप्रीत सिंह आनी पॅरालिंपियन प्रवीण कुमार हांकां खेळां रत्न पुरस्कार भेटयतले. दिल्लीन येवपी विधानसभा वेंचणुके आदी भाजपान आम आदमीचे फुडारी अरविंद केजरीवाल हांचेर फटीची मतां तयार केल्ल्याचो आरोप केला. ह्या संबंधान तांणी एक पोस्टर जारी केला. भाजपाचे वीरेंद्र सचदेवा हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें की राज्यसभेचे कांय खासदार वेंचणूक अधिकाऱ्यांक धमकावपाचें काम करता. 2018 का एफिडेविट जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है. ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है. लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है. एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है. केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री आतिशी मार्लेना हिका पत्र बरोवन दिल्ली सरकार केंद्रान काडिल्ल्यो शेतकाऱ्यां खातीरच्यो येवजण्यांचो लाव दिल्लीच्या शेतकारांक मेळोवन दिना हाची खंत उक्तायली. दिल्लीच्या आप सरकारान शेतकारां प्रती निश्काळजीपणा दाखयला असो आरोप तांणी ह्या पत्रा वरवीं केला. हे वरवीं घेतिल्ल्या एका पत्रकार परिशदेंत भाजपाचे फुडारी मनोज तिवारी हांणी दिल्ली सरकार शेतकाऱ्यांक मेळपी किसान सन्मान निधी थळाव्या शेतकारांक मेळोवन दिना हे विशीं तिडक उक्तायली. दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसका आधार ही झूठ है और लूट है. हम देश के हर किसान को किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन दिल्ली के किसान को नहीं मिल सकता क्योंकि उनको किसान का दर्जा ही नहीं प्राप्त है. किसान अपने सर्कल रेट को बढ़ाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं. वो लोग केवल बातों की बात करते हैं, हम लोग कार्य करके लोगों को खुशियां दे रहे हैं और वो खुशियां और बढ़ने वाली. उपोषणाक बशिल्लो शेतकार जगजीत सिंग डल्लेवाल हाच्या भलायकी विशीं पंजाब सरकाराच्या बेजबाबदार वागणुकीचे सर्वोच्च न्यायालयान जाप विचारल्या. पंजाब सरकाराची वागणूक हो विशय सुटावो करपाचे दिकेन दिसना अशें मत सर्वोच्च न्यायालयान उक्तायलां. आमी फकत डल्लेवालाच्या भलायकी विशीं हुस्को उक्तायता आनी ताचें उपोशण सोडोवपाचेर न्यायालयाचो संबंद ना अशें सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान सरकाराक सांगलां. वैजकीय मदत दिवन लेगीत उपोषण चालू दवरूंक शकता अशें सर्वोच्च न्यायालयान नमूद केलां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे 2025-26 वर्सा खातीरचो राज्याचो अर्थसंकल्प मार्च म्हयन्यात सादर करतले. आयज मंत्रालयान पूर्व अर्थसंकल्पीय बसका मुखेलमंत्र्यांनी आपयल्ली. ह्या वेळार खबराकारांक म्हायती दितना चालू अर्थीक वर्सा खातीर 1423 कोटी अतिरिक्त महसूल मेळोवपाक सरकाराक यश येलां अशें तांणी सांगलें. तशेंच रिणांचो आंकडो 30% वयल्यान 29% देंवला अशी माहिती तांणी दिली. ह्या बसकेन मुखेल सचिव आनी विभाग मुखेली हजर आशिल्ले. राज्या खातीर समतोल दूरदृष्टी आशिल्लो अर्थसंकल्प सादर करपाचेर भर दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. जीएसडीपी रेशियो which is less than 3%. आमचो ह्या वर्सा 2.2% उरलो तो आमी अचीव करपाक शकले.
outstanding guarantee is आमी अचीव करपाक शकले, which is below 1500 crores आशिल्ले पयलीं, which is 298 crores हे आमी अचीव करपाक शकले. आणि outstanding debt to GSDP ratio which is 25% actually, but it is not achieved, but we have less than म्हणजे फाटले 22-23च्या बजेटाक 30.55% आशिल्लो, तो अंदू 29.27% हो रेशियो जालो. नॉट अचीव्ड बट रेशियो हॅज बीन रिड्यूस. ओके, रेव्हेन्यू सरप्लस 2400 crores आशिल्लो, तो हे फावटी 1423 crores जालो. फिजिकल डेफिसीट 1.10% आशिल्ले, ते हे फावटी आमी 2.20% अचीव केले. गोयचे सुपुत्र राजेंद्र आर्लेकर हांणी आयज केरळाचे राज्यपाल म्हणून पद आणि गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो. ह्या वेळार केरळ उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश नितीन जामदार हांणी तांकां सोपूत दिलो. आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर एका पोस्टा वरवीं राजेंद्र आर्लेकर हांणी संविधाना प्रती पुराय निश्ठेन आपूण वावुरतलो, तशेंच केरळाच्या उदरगतीच्या आनी समृद्धीच्या दिकेन पुराय निश्ठेन काम करतलो अशें म्हळां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोवा मेगा फिश फेस्टिवल 2025च्या 2 जागृताय करपी वाहनांक 5वो बावटो दाखोवन सुरवात केली. ह्या वेळार नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर, नुस्तेमार संचालक यशस्विनी बी हजर आशिल्ल्यो. गोवा मेगा फेस्टिवल अंदू 10 ते 12 जानेवारी दिसा खेळा प्राधिकरणाच्या उक्त्या खेळा मैदानार सकाळी 10 ते रातची 10 वरां मेरेन सामान्य लोकां खातीर उक्ते आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आत्मनिर्भर भारत ह्या गतीशील मोखीक गोंय भरीव योगदान दितले अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायली. नुस्तेमारी उद्देग गोंयच्या अर्थवेवस्थेत महत्वाचे योगदान दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार अधोरेखित केले. आमी म्हणटा तशी मेकनायज जोड कशी दिवची आणि लोकां मदीं चडांत चड हाच्या मदीं जागृती कशी घडोवन हाडची आणि एडवान्स फिशिकल्चर कशें जावचें, नवीन तरणाटे फिशिंग उद्योगा कडेन कशा पद्दतीन येवचे, हाच्याच खातीर फिश फेस्टिवल हे आमी दर वर्सा मनयता. आनी हे फिश फेस्टिवल करता आसतना चडांत चड लोकांचो इन्वॉल्वमेंट जावचो म्हणून आयची व्हॅन लॉन्च जी गांवागांवांत वतली आनी फिश फेस्टिवलाचेर म्हणजे जागृताय जी आहा ती निर्माण करतली. फिश फेस्टिवल आमी पणजेंतल्या कांपाळ ग्राउंडाचेर करता, जे फिश फेस्टिवलाच्या निमित्तान जशें सांगलां तशें एके वाटेंतल्यान कल्चरल एक्टिविटी, एके वाटेंतल्यान वेरियस टायप ऑफ फीश, लोकांक नवीन नवीन फीश कशा कितें मेळूंक शकता, गोंयांत कितें अवेलेबल आसा हे दाखोवपाचोय एक प्रयोग जाता, खावपाचोय प्रयोग जाता आणि बाकीचे सगळे म्हणजे बिझनेस टू बिझनेस, B2B किंवा नवीन भुरगे जांकां शिकपा जाय तांकां सेमिनार्स अशा पद्दतीचो हो फेस्टिवल आसता. बांगलादेशांतल्यान येवपी बेकायदा घुसखोरां आड केल्ल्या कारवाये विशीं म्हायती दितना दिल्लीचे जोड पुलीस आयुक्त SK जैन हांणी बांगलादेशी घुसखोरांक ताब्यात घेवपा खातीर 3 पावंड्यावेल्या खासा मोहिमे विशीं म्हायती दिली. तशेंच दिल्ली पुलिशेन हे रॅकेट चलोवप्यांचेर कायद्यान कारवाय केल्ल्याची म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली. दिसंबर माह में स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी कि दिल्ली में इलीगल इमिग्रेंट्स जो रह रहे हैं, स्पेशली बांग्लादेशी, उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. इस श्रृंखला में हमने 2 मॉड्यूल पहले बस्ट किए थे, एक संगम विहार में जिसमें करीब 5 बांग्लादेशी रिपोर्ट कराए थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी, और उसी FIR की फर्दर फॉलोअप में हमने 7 बांग्लादेशी अर्जनगंज फतेहपुर बीरी से गिरफ्तार किए थे और उनको डिपोर्ट कराया था. इन दोनों केसेस में जब फर्दर तफ्तीश की गई, टेक्निकल सर्विलेंस और एनालिसिस किया गया, उसी फॉलोअप एक्शन के तहत हमें एक और रैकेट मिला. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवंक शकता.
तसेच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचे नाव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवं शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।